Sorvesparacha mana Santosane kit kaitau Sorvesparacha mana Santosane kit kaitau Sorvesparacha mana Nove gitrotsun gaya Shekatiro tsoria Tane korun dakhoila Sorvesparacha mana Santosane kit kaito Sorvesparacha mana Santosane kit kaito सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां देव मागीर मोगाचो योगार तुमकां आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता अनिशा फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताची एक भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन आमी मागुया दुसरे इंतेसा आमी भेटयता सोपून गेल्या फ्रांसीस आंतोनियो रुजारियो दा कॉस्टा आनी एस्पेरांसा आगियार हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आयज सांजे वाजाच्या नोवेनाचो दुसरो दीस आमची सगळी मागणी करीत भाशेन जे पीपल विथ डिसेबिलिटीज PWD अशें म्हणटा आमचे मदें जायते जाण आसात जांकां देवान दुसरे भाशेन गूण दिल्ले आसात पूण आमी जायते फावटी तांकां अपांगूळ वो असल्या उतरांनी फुडें आमी पाचारता ह्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया देवान तांकां आपल्या गोपान आसरो दिवं आनी आमची सेवा तांकां फावो तितली फावो जावं तांचे पासत मागुया तशेंच मागुया आमच्या गृह मंत्रालया पासत म्हणल्यार होम मिनिस्ट्री पासत आमच्या होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे पासत आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा पासत भोव करून सांत फ्रांसीस शावेराची दाखोवन रॅलिकेची दाखोवन सोंपल्या उपरांत जे कोण सांत फ्रांसीस शावेराक ओकमान केल्लो ताचे पासत उबे रावल्ले तांचो हॅरेसमेंट जो सुरू जाल्लो आसा तो बंद जावं आनी आमच्या होम मिनिस्टरान आपल्या तकलेर उजवाड घेवंक आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान आपली सुरक्षा सगल्यांक दिवपाचें काम बरे भाशेन करूंक तांचे पासत खेरीत भाशेन ह्याच्या मिसाच्या भेटेंत आमी मागुया आनी ह्या सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं मोगाल बा भयणीनो आयज जावन आसा सांजे वाजाचे परबे निमतान नोवेनाचो दुसरो दीस आयच्या मिसाच्या भेटेचो विशय जावन आसा जिविताच्या वादळ मोळांनी बोरवाशांची किरणां जावंक बागिलोन झुजे वाज आमकां उत्तेजन मनीस एक जुवो न्हय देखून जिवितान येतल्या वादळ मोडाक फुडो करूंक आमकां दुसऱ्यांची गरज जाय पडटाच एकामेकाच्या आदारान आमच्या बऱ्या उतरां आनी समजणे वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत आमी उजवाड हाडूंक शकता आमच्याच गांवांत आसलेल्यो समुदायो आनी तातूंत आसलेलीं बऱ्या मनाची मनशां आमकां बरें मार्गदर्शन दितात आमी सगल्यांनी एकामेकाक बरवासो दिवन आमचे समुदाय गोट करची गरज आसा बागयोन झुजे वाज समुदाय बांदूंक आनी ते गोट करूंक वावुरलो ह्या मिसा बलिदानांत सांजे वाजाचे मोसतीन आमच्यो समुदायो सोर्ग भोंवतणी जियेतल्या सोवे बरवंशाची किरणां जावंक देवाची मजूत तांकां मागुया आयचो दीस
दियोसजीच्या गवंडी संचालयाच्या म्हणजे पास्टरल सेक्रेटेरिएट आनी दोतनीच्या वावरा खातीर भेटयला देखून ह्या केंद्राच्या वावरान पासत मागुया. आणि पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी ओळखून घेवन देवाची काकलती कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोपवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध बडबड अपराध ह्या पासत पायकेन सदांच सांगवार मारली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत कर, सुम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुम्या काकूत कर. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा सगळ्या पोरसांक तूंच उजवाड दिताय. तुज्या भुरग्यांक सदांच शांतीन सांबाळ आनी आमच्या पुर्वसांक तुवें पाठयलेलो आत्मीक प्रकाश आमच्या काळजांचेर फांकोसो कर. आमी मागता आमच्या सुमेच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो तुज्या पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. वागयोन जोवांचे पयली चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचें सोबें जियेता आनी ताचो मोग आमचें सोबें सोपुरनायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे कुणे वरवीं आमी ताचें सोबें जियेता आनी तो आमचें सोबें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारूक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचें सोबें देव जियेता आनी तो देवा सोबें जियेता. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोबें जियेता आनी देव ताचे सोबें जियेता. जोटेच्या दिसाक पूर्ण विस्वासान आमी रावता जाल्यार आमचें सोबें मोग सोपूर्ण जालो, कारण ह्या संवसारान आमी ताचे सारकीं जाल्या. मोग आसा थंय भिरांत ना, परतेंच सोपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. कित्याक जंय कास्त आसूं येता थंय भिरांत आसा आनी जाका बें दिसता ताचो मोग सोपूर्ण जावंक ना. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं बरोबर म्हणुया. तुज्या मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. आमचो जबाब. तुज्या मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. तार्सिसाच्या आनी दीप जुव्यांच्या राजाक आपलो राजदोण घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना कानिको घेवन पावतले. आराबियेचे आनी इथोपियेचे राजा. आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां.
उलो मारतल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुर्बळांक तो पावता. दोलडिरांची आनी दुर्बळांची तो दया करता. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटा. आमचो जबाब तुझे मुखार सर्वेस्परा सोपो पडटली सगळीं राष्ट्रां. उद्गारात सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. ऑन बावार्थ्यांक पोरगोट केल्ल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारान सोत मानतल्या क्रिस्ताक तुका मोहिमा. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. सर्विस्पो तुमची सव्यासू तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोणी जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. चडयलेले उंडे आनी मासऱ्यो खावन लोक दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक धाडटा बुडोसो जेसू शिसांक बेगीन ओड्यार चडून आपणा आदी बेतसायदाक वचूंक लायले आनी तांकां धाडटूच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी 3 सांज जातूच ओडे दोरयांत मोदें पावले आनी तो एकलोच दोडयेर आसलो आनी परते मारताले देखून ते तांडून कोश्टवताले म्हूण पळोवन रातीच्या सुमार 4 पारार दोरयाचेर चलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचून कोरी. पूण कोण दोरयाचेर चलता तें पळोवन भूत म्हूण समजून तांणी किल्लोंच मारली, कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी तांचेर आकार आयलो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, विस्वासून रावात, हांव तो भियेनाकात. आनी तो तांच्या ओड्यार चडलो आनी वारें थांबलें आनी ते आपणा भितर ओदीकूच तोटाकले, कित्याक जोड मोनाचे सावन उंड्याची शिकोण ते समजूंक नासले. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. वादळ कोश्टामध्ये बाबा भयणो बरवाशाची किरणां आमी जावं आयज आमी नियाळटा आनी आमी आयचे पयले वाचप काय बरें आमकां बागयोन जुवांवचे पयले चिटीचे आनी बागयोन जुवांव किरीत भाशेन हे चिटीन देव कोण तो आमकां सांगता. पयले सुवातेर देव जावन आसा सुपूर्ण आनी देवा भाशेन आमी सुपूर्ण जावची म्हणून तो आमकां हे चिटीन बरयता. तर आमी सुपूर्ण कशी जातल्यो जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करतल्यो, मोग आमी कोरण्यांनी दाखोवन करतल्यो तेन्ना की आमी सुपूर्ण जातल्यो. म्हणटकूच जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता अशें बागयोन जुवांव आपले चिटीन म्हणटा. जोडटेच्या दिसा आमी हें सगलें अणभवतले. हांव भुकेल्लो तुवें म्हाका पिवंक दिलें, हांव भुकेल्लो तुवें म्हाका जेवंक दिलें, हांव तानेल्लो तुवें म्हाका पिवंक दिलें. हीं उतरां बाबा भयणो खरी जातलीं म्हूण बागयोन जुवांव ह्या चिटीन बरोवन आमकां परतून एकदां उगडास करता. बाबा भयणो आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता तेन्ना काय बरी जेसू शिसांक जेन्ना आमंत्रण करता तेन्ना तांकां म्हणटा ओड्यार चडात आनी वचात, कित्याक ताचे आदींच ताणें ती मासऱ्यो आनी उडो दिवन सगल्यांक दादोशी केल्ली आनी ताणें म्हणलेलें हांव तो जिविताचो उडो. जो कोण म्हाका खाता तो केन्नाच भुकेवचो ना, जो कोण म्हाका पियेता तो केन्नाच ताणेवचो ना. हीं उतरां कुडीक शिसाच्या मनान रिगूंक ना, कित्याक आपल्या वाद्याचे ते आसले, खारवी ते आसले खरे, पूण आपल्या वाद्याचे जे जावन आसले.
आनी जेजू ह्या वेळार तांकां दाखोवन करूंक सोदता की तुमी उदीक सुपूर्ण जावचे म्हज्या बापा सारके, कित्याक हांव सुपूर्ण जाल्यार तुमी म्हजेशी 2 दिसां सुपूर्णायेन जीव म्हजो आवड. बाकीूच जशें बाजाच्या जिवितांत तर आमी नियाळले जाल्यार भाव भयणो, हेंच आपल्या जिवितांत ताणें केलें. गरिबाचो हुस्को ताच्या मनान आसलो. जंय जेजू पोरगोटूंक नासलो थंय तो धावी गेलो. सिलोनच्या गांवांत जंय तो जियेतालो थंय भाव भयणो जायती पिडा आसली, कोश्ट आसले, त्रास आसले. ह्या कोश्टा आडकुडी, ह्या वादळा मध्ये, ह्या आटे मध्ये आपले जिवीत ताणें सुरक्षीत सांबाळूंक ना. बोलतेच जाल्यार आपूण आपल्याक सोडून, आपल्याक विसरून दुसऱ्याचो मोग करूंक अदीक आनी अदीक दिसपोटी तो वावुरलो. आपले जिवीत कशें देव सुरक्षीत सांबाळटलो हाचेर ताणें आपलो विश्वास दवरलो. आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक, कोड फुटलेल्यांची सेवा करूंक, भुकेन आसलेल्या, आपूण जेवतालो थंय आपले विसरून पेज जेवन दुसऱ्याक अदीक आनी अदीक भावा भयणो भावार्थ दिवंक, बावतीस्म दिवंक, आडकोड्या मध्ये सुद्दां आपूण धोबी कसो जावन, केन्ना भिकारी कसो जावन कुयद्यांक भेट करून आपल्या जिवितांत देवाचो मोग दुसऱ्यांक ताणें दाखोवन केलो. अशे दिसाक आमी पळयता जेन्ना गालिलियाचे ह्या ओड्यांत ते चडले आनी ते थंय आसले गालिलियाच्या दर्यांत, थंय वादळ मोड आयलें. कित्याक आयलें काय, अकस्मात गालिली वॉज अ रिवर. थंयसर भाव भयणीनो जायते फावटी दर्यांत त्या थंयसर न्हंयत वादळ मोड येताले अकस्मात, कित्याक सरभोंवती दोंगर आसले आनी वारें जेन्ना मारतालें अकस्मात थंयसर मोड उप्रासताले. अशें जालें की जेजू आपूण मागणी करूंक एके सुवातेर गेलो. सोड्यार आसले, रांपोणकार ते आसले, सगळो अनुभव तांकां आसलो, तरी आपल्या जिवितांत भियेताले. आपल्या वाद्याचे देखून आपल्या जिवाचो एक मोग करताले. असले वेळार अकस्मात वादळ मोड आयले आनी ते नको जालें. कितें करचें? सोमी थंयसर उबो जालो आनी ताणें ह्या वादळ मोडाक शांत केलें. कित्याक आपले शीस कोश्टांत आसात, हे आपल्याकूच सांबाळूंक नकळत हें तो बेस बरो जाणा आसा. आमच्या जिवितांत देव जायत्या संकोश्टांनी आमी आसता तेन्ना, वादळ मोडाक आमी सांपडटा तेन्ना आमच्या आदाराक तो पावता. सांगातान तो भोंवता, सांगातान आमकां तो सहकार दिता. आमच्या सांगाता आमचोच भाव जाल्ल्या परी दिसपोटी आमच्या कोश्टांनी, आमच्या आडकुडींनी, आमच्या वादळ मोडांनी तो आसा. भाव भयणीनो, भरवशाची मनशां आमी जावया, भरवशाची यात्रेकारां आमी जावया. कित्याक ह्याच भरवशान आमी जियेता तेन्ना, वो देवाचो मोग आमी अणभवता तेन्ना आमी आमकां सुपूर्ण जावंक आदार दिता आनी हो मोग दुसऱ्यांक जेन्ना आमी वांटता तेन्ना देव ह्या संवसारांत जियेता म्हूण आमी दाखोवन करता. So let us be reflectors of God's love to others, so that God may shine not only in us but also in our brothers and sisters. हीच मना, हीच कल्पना आमच्या मनान धरून आयच्या मिसाचे गतींत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून. उबी रावया. ह्या वेळार आमची थोडी मागणी बापा मुखार आतां आमी धरून. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले फिरगोजेंत आसलोल्यो समुदायो जिवाल करूंक आनी देवाच्या उतराचेर आनी पेल्याच्या मोगाचेर ते बांदून हाडून दुसऱ्यांक बरवसो दितेली जावंक ताका कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची गांतलो कर. आमच्या समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरजे पासत एकवट आनी शांती सांबाळून आनी भेदभाव आसात ते पयसावंक
समाज न्हवसरूंक बरें मन ताका फावो जावंक बापाची मोजत मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कबूल कर. आयज आमी केरीत भाशेन आमच्या देवसेच्या गौलीक संचालयाच्या पास्टरल सेक्रेटरेट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर मागता. ह्या वावराक लागू जातल्या केंद्रांनी वावुरतल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कबूल कर. अपंगूल आसलेल्या भाव भयणांक आनी जायती पिडेस्त भाव भयणांक तोरेचे पिडेक लागून निराशी जालोली आसात. तांकां सगल्यांक सांत जुजेबाजाचे मोजतीन बरी कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कबूल कर. सुर्गीच्या बापा तशी मुखार आमची मागणी दवरल्यात आमकां फावो तरी आमकां दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाले. तुकाच सोपता सोर मोचे तुझे ते कोकाशेले. मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर आता कशे. तुझो मोहिमो प्रगट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाले. तुकाच सोपता सोर मोचे तुझे ते कोकाशेले. तुमच्या भावनेविषयी तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सभेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा उरी भक्ती आनी शांती तूच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या यज्ञा वरवीं तुका मोहिमेंत देवा फावो तो मान आमी दिसोकू आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक मेळवी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारी आमी तीन सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासणाच्या देवा सूर काडेन सूर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सुरगणीचे सासणीक येवजून उक्ते केले आनी तो सगळ्या परचाचो जुवार म्हूण दाखयले. म्हणून तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण पोरजोले आनी ताणें आमचे सैम नवे केले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सूर दरबारा संगती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरोधुरीक गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बनल्या तुज्या वैभवान. ओन सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. ओन सर्गी तुका सोय सोय. बापा परस्तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ती देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी आपलीच कुशीक पोस्ट मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उदो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उडयलो. हो तुमी समेज घेयात आनी खेळात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर ठेवची.
तेचपरी जेवण जातोच ताणें काज कितली तुका नव्या दीत वाचलो हे आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी सोमेस घेयात आनी आंतरें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी पराराचें रोगत पाखांचे बोगसोने मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वाडवतले हें म्हज्या उगडासाक पुरात. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा नगोस जाल्यार आम्हा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा फिलीप नेर्यान सिमा आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडी. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यार ते आमच्या बाबा भयणीची काबीज कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें परचुरीत मुखामोल पळोवन फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार बरी देवाची माई सांगाती चौपती बागेन झुजे बागेन दवरून तुका आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोदी तांची सांगाता तुजी मोही मागूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या आसना. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकवलेलें प्रार्थन दिन घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीय तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. परस्पर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सुदारा जेजू क्रिस्ताचे आमी भरोशान उतरयता तर आमकां तुजे उदर कापरते सर्व पात्रांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाडटा. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसना. जेजू क्रिस्ता तुमच्या तरुण तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पात्राचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिसता की तुजे करून तुका शांती दी आनी तूंच तिका पोटान सांबाळ जे जियेंतान राजूच चलयता सासणाच्या आसना. आमेन. शांती सदांकाळ तुमचे सगळे तुमचे सगळे आसूं. जगात शांती दी. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली शिडीच्या जेवणाक आपुल्यान ती सुगले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. जिवितांतले बदल मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पा दर्या रोडे आलता दोलता तोशे संवसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पा जेन्ना कश्टान मोचेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पा हें कोण मोचेर लढाई मांडटा आनी मोची शक्ती देवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पा सर्वेस्परा आमच्या बापा तरेतरेचो आदार दिवन तुजे पोरचेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय तर तुजे कोणवळेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटाक आमकां आवकोत मेळूं दी पोरी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्याचो बरोच तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी सोडूंक आमकां फुडें वचूंक शिकोव हें मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या उजवी सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बरोबर संस्वतादराचे माये पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास एका कुटीचे माये चुचुरे कोर मोचे हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगापाचो जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर करचो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुटीन अविस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वसांवाची खोटा जायती पावटी आदीं निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत वतली हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकांचे ताळणेन तुजो आदार मागना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर व्हडतो ता उपकार जो मागता तुजे ताय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एणकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी
शाश्वत आदाराचे माई निर्मिनाका हांवें सांडू म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. मान मरी सगळी बरोबर नमान मरिये पेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पुज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पुज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पुज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ती मरिये आदार दी ओदृश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कर अस्कोत काळजांच्यान माग परचे पासत जा शरातीन देवाच्या मुनियाऱ्यांची विनोद कर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या वस्तोऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आशिरो. आमचो आश्रय सायबी आदार दिनार गोरसा आनी दुखी गोतीनी तुवें आयसोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तुवें आमकां आदार दिवन तिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तुज्या मायपणाचो आदाशिरो भोगूंक पाव सदां काल फोड तुजे सरभोणीचो तूं जो जियेताय राजपूत चलयता सासणाच्या सासना आमी आमच्या वाड्यांत आमच्या गांवांत पिडीत आसलेल्या बाबा भयणीचो उगडास करुया तांणी आपल्या खातीर मागूंक लायता तांचोय उगडास. आमचो आदार सुम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सुम्या म्हजे मागण्या आनी म्हजें रुदन तुजेशी पावूं सुम्या सो तुमचे आनी तुमच्या आत्म्या सोवें. प्रार्थना तुका सुम्या देवा या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगू कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती अनुनोद आदारान हाग्यो सदांच सांकवार मरेची तूं निवारूंक ह्या काळाचे पोतींतल्यान बघूंक पावस आसनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सोबी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सनाती जियेतान राजूत चलयता सासणाच्या सासना. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू. आमचे दाय तूं राव गोसा आकांता सदांच तूं पाव मोगाल माय आमचे दाय तूं राव गोसा आकांता सदांच तूं पाव. माये काकुतीचे माये मोगांचे माये सोरचे गुणांनी बोललेले माये काकुतीचे